क्रिस्तांत हाय म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. एक नीज क्रिस्तांव आमी कोणाक म्हणूंक फावो जो मनीस चार चौगां मदें जेजूचें नांव घेवंक लोजेना आनी चार चौगां मदें जेजूक लोजेक घालिना. आमचे मदल्या थोड्या क्रिस्तांवांक पळेताना भोगता आमी नांवाची क्रिस्तांवां. आमच्या धर्मीक जिविताक खोलाय ना. आमचें देवसांव आमी करतांव, धर्माच्यो चाली रिती पाळटांव, पूण हो एक भायलो कायदो. धर्माची शिकवण आमच्या जिवितांत रिगोन फळां बरीत जायना, पीक दिवंक पावना. तुमचो जेजू क्रिस्त कोण अशें आमकां अकस्मात विचारल्यार आमी जेजूची वळख दिवंक सुरू करतांव. म्हणून जेजू मिलाग्री करपी, देवाचो पूत आदी जेजूची शिकवण परगटूंक लागतांव. अशें केल्यार आमी चुकतांव. जेजूची खबर सगल्यांक आसा. तांकां जेजूची वळख न्हय तर जेजूक पळोवंक जाय. आयच्या शुभवर्तमानान थोडे ग्रीक लोक आपोस्तलां कडेन मागतात, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदतांव. हो विचार शीस घेवन जेजू कडेन पावतात. जेजू आपलीच वळख असल्या उतरांनी दिता. गोवांचो कोणो जमनीर पडोन मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जेजू वफारींनी उलयता. सोमी जेजू क्रिस्त सर्गीचो गोवा कोणो जो खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जावन मनशा कुळाक सासणीक जिवीत जोडून दितले बी जावंक पावलो. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमियास प्रवादी म्हणटा, देव एक नवो करार दितलो, तांच्या काळजांचेर हांव तो कांतयतलो. जेजू देवा पुताचो रूपकार जावंक वावरुया. अशें हेरांक आमचे भितर जेजू दिसतलो आनी जेजूची वळख मेळटली. आमच्या जिवितांतल्यान हेरांक आमी जेजू दाखोवया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी जिविताची वाट चलोवंक म्हाका शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.